काणयेचें नांव यज्ञ सादर करता लविना डेसा पांगला. सदांचे बरींच सूर्यो मुडला कुशीन उदयन येतालो. थंडयेचो काळ जाल्ल्यान शीतळ वारें भरान वाळून आशिल्लें. सान डेनिस युनिव्हर्सिटीच्या भायल्या आंगणांत विक्टर आपल्या बापायच्या येण्याक राखून राविल्लो. 20 वर्सांचो सोबीत सुंदर तरणाटो. आज ताका 20 वर्सां जाल्लीं. ह्या संदर्भार ताच्या बापायन ताका विशेष इनाम दिता म्हूण बसयल्लें आनी त्या इनामाक तो राखून राविल्लो. तितल्यार काळें मर्सिडीस कार युनिव्हर्सिटीच्या मुखल्या दारवट्यांतल्यान भितर येवन काराच्या आड्ड्यांत रिगलें. बापय आपणासरशीं येता म्हणसर रावूंक जायनातलो विक्टर धांवून वचून कारा लागीं पावलो. रिचर्ड कारांतलो सरार देंवोवन आपल्या पुताक वेंगून उमाळ्यांनी बरोवन म्हणालो, "भागी जल्मा दिवस तुका म्हज्या पुता, विक्टर." हातांत आशिल्लो फुलांचो तुरो दिवन ताणें मुखारसून म्हळें, "आज तूं 20 वर्सांचो जालाय. त्या खातीर हांवें तुका विशेष इनाम हाडलां. दर ही सावी तुज्या नव्या काराची, टोयोटा. तुवें केदाळांतवन आशिल्लें कार तें. हांवें तुका बसयल्लें इनाम." सावी हातीं घेतना विक्टराच्या तोंडार जाल्ल्या संतोशाक पळोवन रिचर्डाचें मन उसांबळ जाल्ल्या दर्या भशेन जालें. ह्या वेळी ताच्या मतींत आयिल्लीं चिंतना तिन्स. जेनेट, तूं आज म्हजे सुवें आसलें तर तुज्या पुता पळोवन कितलें खूश जातें. विक्टरान ताका परत पळयलें. तरनो दडंग जिवासो, सोबायेन गोरो तशें विशेष आकर्शीत. शिकपांत उत्तीम तर खेळांत कांय पाटी ना म्हणच्या तालेंतांनी बरयल्लो. रिचर्डाच्या हातीं ल्हान लोकाटो आशिल्लो. तो विक्टराच्या मुखार उड्डोवन म्हळें, "विक्टर, ही इनाम तुज्या मम्मीन तुजे खातीर ती मोरच्या पयलें दिल्लें. तूं 20 वर्सांचो जाताना तुका दिवचे खातीर. धर, हे तुजे मम्मीची काणीक तुका. येदोळ म्हणसर हांवें ती सांबाळून दवरली. मोलादीक वस्त आज तुज्या हातीं दिता." विक्टराच्या तोंडार अजाप भरून गेलें. ताच्या आवयक देखिल्लो उडास ताका नातिल्लो. तो जल्माल्या थोड्याच दिसांनी ती मरण पाविल्ली म्हूण ताणें आयकल्लें मात्र. तर हें कितें? कामच्या हातांनी तो लोकाटो ताणें घेतलो. पोरनो लोकाटो तो. 20 वर्सांच्या पयलेंचो म्हूण सारकें कळटालें. विक्टर म्हज्या भुरग्या, बागी 20वो जल्म दीस तुका. तुजी मोगाची मम्मी. लोकाट्या वयर निळश्या तिंतान नाजूकायेन बरयल्लीं उतरां ताणें मदीं भितर वाचलीं. विक्टरान बापायच्या तोंडाक पळयलें. बापायच्या दोळ्यांनी दुकां आशिल्लीं. कामच्या हातांनी विक्टरान लोकाटो उक्तो केलो. तांतूं बरयल्लें लांब पत्र आशिल्लें. तें ताणें वाचूंक सुरू केलें. "हांव जियेलीं. हांव जियूंक उरडालीं. हांव जियूंक उरडोवन चलवालीं. हांव जियूंक उरडोवन चलवून परत जियेलीं. आनी परत जियोंक आरंभ केल्ल्या वखदा हांव चलवलीं ना, बगार जियेलीं. म्हज्या बाळा विक्टर, हें एक चक्र, म्हज्या जिवनाचें चक्र, म्हजी बली घेतिल्ल्या यज्ञाचें चक्र. म्हज्या जिवनाच्या विविध घटनांनी आनी तशेंच परिगतेच्या घटकांनी विणिल्लें एक विचित्र चक्र. हें चक्र तुज्या दोळ्यां हुजीर रुपीत जातना हांव मरण पावून सरीसुमार 20 वर्सां जातलीं म्हूण हांव जाणां. हांव मरण पावल्यां तरी तुजें तें परत जिवन जियोवच्या प्रयत्नान हें चक्र तुज्या मुखार भोव जागृतकायेन दवरलां. आज तुका 20 वर्सां भरल्यांत. तूं व्हड जालाय. ह्या वखदा तुका जाणवाय बरी आसतली. मोग आनी त्याग हे कितले आपुरबायेचे शब्द म्हणलें समजूंची सकत तुका खंडीत जावन आसतली. त्याच खातीर 20 वर्सां भरतना तुका जल्मा दिसाची काणीक दिवचे खातीर तुजो डॅड येतलो आनी ही काणीक तुका दितालो. तूं म्हजो पूत, म्हज्या उदारान जल्माल्लो. हांवें तुजो कितलो मोग केल्लो आनी त्या मोगा खातीर
हांवें म्हज्याच जिवाचो सॅक्रिफीस पटयल्लो म्हणलें सत म्हज्याच उतरांनी तुका कळोवच्या प्रयत्नांत ही घटनावळ हांवें लिखल्या. हांवें तुका पयलेंच कळयलां ही घटना म्हज्या जिवनाचें चक्र म्हूण, आनी हें चक्र सोडून जाल्या उपरांत तुज्या दोळ्यांनी म्हज्या खातीर, तुज्या मोगाळ आवय खातीर 2 दुकां उदेलतलीं तर हांव निजायकी बागी पुता म्हज्या. आनी त्या घडये हांव अनंतायेन अगाध संवसारांत निरंतर जियोंक सुरू करतलीं. म्हजें जीवन सफळ जाल्लो अनुभव म्हाका जातलो. म्हाका निराश करचो नाय मू. आतां हें चक्र आरंभ जाता. मे 29, 1985. आमी परत धाकटेर्नीक मेळूंक गेल्ल्या. हाच्या आदीं 2 फावटी डॅडी म्हाका तिचे सरशेन आपोवन व्हरून गेल्लो. तुका हांव गर्भेस्त जाल्या म्हणल्या उपरांत ही आमची 3री भेट. तूं म्हज्या उदारांत बऱ्यान आनी शाबीतायेन वाडून येताय म्हूण धाकटेर्नीन आमकां तिळसिल्लें. पूण 5-6 दिसां पयलें म्हज्या पोटाच्या सेकिल्ल्या वांट्यांत अवचित दूख सुरू जाल्ली. सुरविल्ल्या 2 दिसांनी उणी आसली तर 3-4 दिसांनी चिके चड जाल्ली. धाकटेर्नीन म्हजी परिक्षा करूंक सुमार 15 मिनिटां काडलीं. हांव तिच्या तोंडाकच पळयतालें. तिच्या तोंडार कांयच बदलावण जाली ना. म्हज्या भुरग्याक कांय बादाक आसा गे डॉक्टर? हांवें आमसोरान विचारलें. म्हाका कित्याक विशेश भेन दिसतालें. ही दूख म्हज्या गर्भांत वाडून येवच्या तुका कांय बादाक हाडीत गी म्हूण हांव भियेतलीं. जॅनेट, देवाचेर भरवोसो दवर. तिणें म्हज्या भुजांचेर हात कंचयले आनी धैर्य दिवन म्हळें, देवान सबार काळा उपरांत तुका बाळ फावो केलां आनी ताका कांयच बादाक येवंक सोडचो ना. तिच्या उतरांनी म्हाका समाधान दिलें आनी म्हजी मत थंड जाली. जून 9, 1985. आमी परत धाकटेर्नीक मेळूंक गेल्ल्या. म्हज्या पोटाच्या सेकिल्ल्या वांट्यांत उपजाल्ली दूख बिलकूल उणी जावंक नातिल्ली. धाकटेर्नीन आज परिक्षा करूंक चड वेळ काण गेल्लो. म्हज्या विशयांत तिका सर्ती कांयच समजलें ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं कितेंच खायनासतना आस्पत्रेक येवंक तिणें सांगलें आनी एक्सरे काण कितें चड उणें आसा तें पळोवं यो म्हूण कळयलें. डॉक्टर, म्हाका विशेश भेन दिसता, हांव भियान उलयलीं. एक्सरे काडल्यार त्या वरवीं म्हज्या बाळाक कांय. जॅनेट, धाकटेर्नीन म्हजीं उतरां अर्द्यार मोडून म्हळें, तुका कितली तुज्या भुरग्याची आशा आसा गी तशेंच एका धाकटेर्नीक तिचे पिडेस्ताची खंत आसा. तुज्या पोटांतल्या दुखीचें कारण सोदून काडीचयस आनी त्या देखून आमी एक्सरे काडची गरज. परत हांव तुका सांगतां, तूं देवाचेर भरवोसो दवर आनी तो तुका खंडीत जावन पाड करिसो ना. कित्याक कळीत ना, म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरून आयलींच आनी हांव गळगळ्या रडलीं. तुज्या डॅडीन म्हाका जायतें बुजयलें तरी म्हाका समाधान जालें ना. जून 10, 1985. पोटाक कांयच खायनासतना फांतरच आमी आस्पत्रेक गेल्ल्या. थंय पाविल्ल्या तक्षण म्हाका एक्सरे विभागाक व्हेलें. थंयसर म्हज्यो कितल्यो एक्सरे काडल्यो तें हांव नेणां. म्हजें रगत सिरिंजांनी भरून काडलें परिक्षे करचे खातीर. हर एक फावटी एक्सरे काडचे वेळार येवच्या उजवाडाक देखतना म्हजें काळीज फुटून येवचें बरी जातलें. त्या एक्सरेच्या किरणां वरवीं म्हज्या गर्भांत आसचें तुका कांयच जायनातल्यार पुरो म्हूण हांव मागतलीं. आवयन तिच्या भुरग्याचो मोग केल्ल्या परी हेर कोणूच ताचो मोग करूंक शकचो ना. हांवें तुका देखूंक नातिल्लें. तूं म्हज्या गर्भांत आसलोय. तुज्या अस्तित्वाक हांवें अनुभव केल्लो मात्र, तरी हांव तुजो मोग करतलीं. त्या दिसा आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो ना. आमी फाटीं आयल्या. राती म्हाका बिलकूल न्हीद पडली ना. तुज्या डॅडीन मस्त बुजोवचे प्रयत्न केले
पूण म्हजें मन कितेंच आयकूंक तयार नातिल्लें. हांव कळमीत नासतना रडतलीं. रिचर्ड, म्हज्या बाळाक कांय जायत तर हांव पुणी जिवंत उरची ना. म्हजीं उतरां आयकून तुजो डॅडी गळगळ्या रडलो. जून 13, 1985. त्या दिसा म्हजे एक्सरेचो रिपोर्ट मेळच्यार आशिल्लो. फाटले 3 दीस हांवें रडूनच पाशार केल्ले. म्हज्या पोटांतली दूख हळवयेन सोडून येतली. आमी आस्पत्रेक पावतना दाक्तेरन आमच्या येण्याक राखून नाशिल्ले परी म्हाका बगलें. वेळ पाड करिनासतना तिणें आमकां तिच्या कुडाक व्हेलें आनी बागील बंद केलें. तिणें आमकां बसोंक सांगलें ना तरी आमी बसका घेतली. म्हज्या काळजांतले दडदडे वाडूनच वेताले. अंतस्करणांत बियांचीं मोडां दाटून येतालीं. दाक्तेरनीन काडिल्ल्यो एक्सरे आमचे हुजेर दवरल्यो. ती उलयली ना. तिचें तोंड बाविल्लें आनी दोळे काळशिल्ले. त्या ल्हान कुडा भितर आमच्या तेगा मदें भोव कठोर रितीचें मौनपण भरून गेल्लें. त्या मौनपणाचें आडूक तिकसाण म्हाका सोसूंक जालें ना. डॉक्टर, हांवें मौनपण मोडून म्हळें, म्हजे एक्सरे आनी रगताच्या रिपोर्टांत तुमी कितें सोदून काडलां? म्हज्या बाळशाक कांय बादाक ना मूं? दाक्तेरनीचे कपालार घामाचे थेंबे उदेल्ले हांवें देखले. तिणें तें आमसोरान पुसलें. आतां ती आमचे लागीं कितेंय सांगूंक उर्डतली. पूण तिचे जिबेक हाडून घाल्ल्या भाशेन जातलें जायजे. तिका उलोवंक साध्य जायनातलें. मेजार आशिल्ल्या ग्लासांतलें उदक तिणें एकच घोटान पिवन काबार केलें. थोडे फावटी दाक्तेरनीची उतरां कठिणायेन कामतलीं. पिडेस्ताक ताचे पिडे विशीं सांगचें तितलें धैर्य दाक्तेरां थंय आसना. तितली कठोर पिडा म्हाका आयल्या गे डॉक्टर, हांवें कठिणायेन आमसोरली. दाक्तेरनीन लांब स्वास सोडलो. म्हजीं उतरां आयकून तुमी बिलकूल भिवूंक नजो. आतां ती हळवयेन उतरां विंचतली. मुखलीं म्हजीं उतरां तुमच्या मना काळजांनी उसांबळ्याचीं ल्हारां हाडटलीं तरी दया करून तुमची स्थिमीत सांबाळा. असली परिस्थिती कोणायकी खंयच्या मनशाकी येवंक नजो म्हूण हांवें मागचें. डॉक्टर, हांव उसमोडलीं. म्हाका कसली पिडा आयला म्हूण दया करून सांग. म्हाका कितें जालां? एक्सरे आनी हेर रिपोर्ट सांगतात की तुजे किडनींत कॅन्सर जालां आनी तें कॅन्सर पयले हंत उतरून दुसऱ्या हंताक पावलां. तशें म्हाका आनी म्हजे सांगाती दाक्तेरांक भोगता. अनंत पयस दिगंतर आसचीं हजारो नेकेत्रां एकच फरा तांचो जागो सोडून म्हज्या आंगार पडून म्हाका भस्म केल्ले बरी भोगूंक लागलें. हांव आनी तुजो डॅडी मातयेचो मुद्दो जाल्ल्या बरी थोड्या घडयांक बसल्या. कॅन्सर? तुजो डॅडी कश्टांनी उलयलो. म्हज्या जेनेटाक अशें कित्याक देव कश्ट दिता डॉक्टर? आमकां कित्याक असले कश्ट? ही पिडा गूण करयत मूं? हां, ह्या पिडेक वखद आसाय म्हणयत या नाय म्हणयत? रेडिएशन चिकित्से वरवीं कॅन्सर आसच्या आंगाच्या कुडक्याक बसमिल्यार पिडेस्ताक बचाव करयत या बळादीक वखदां दिवयत आनी त्या वरवीं कॅन्सर गूण करयता. तर गळाय कित्याक डॉक्टर? तुजो डॅडी लेका वर्ते आमसरतलो. पयशे कितले खर्चिल्यारूय वडना. म्हजी आस्त बदीक सर्व हांव विकतलों आनी जेनेटाची भलायकी फाटीं मेळच्या खातीर ती खर्चितलों. जेनेटा मुखार, ताचे भलायके मुखार म्हाका दुसरें कितेंच नाका. हांगासर पयशांचे सवाल न्ही रिचर्ड. सवाल एकल्याच्या जिवनाचें आनी दुसऱ्याच्या मरणाचें. तूं कितें उलयताय म्हूण म्हाका बिलकूल अर्थ जायना डॉक्टर. तुजो डॅडी उसांबळ जावन उलयतालो. जेनेटाच्या किडनींतलें कॅन्सर गूण जायजे तर
बळादी किरणाचो प्रयोग कर तो भाग हुलपय जाय पडटा या वखदांदी जाय पडटात आनी त्या वेळार गर्भांत आसच्या तरण्या बाळशाक जीव उरूंक ना ना डॉक्टर. हांव जाता तितल्या व्हडल्या ताळ्यान बोबाटली. धाकटेरनीन उलयल्लीं उतरां म्हज्यान आयकूंक जालीं नात. तुज्या मरणाचो विशय म्हज्या काळजाक हजार कापां करून शिनूंक लागलें. हां पुता, म्हजो जीव वाचोवचे खातीर तुज्या जिवाक भस्म करूंक हांव तयार नातिल्लीं. हांवें खिणा भितर निर्धार घेतलो. तो निर्धार म्हज्या मतीच्या हजारो पडद्या वयल्यान उदोवन म्हज्या अंतस्करणाक स्पर्श जाताना म्हाका निजायकी व्हरतो संतोश जालो. कसलेंगी विचित्र सूख म्हाका लाबूंक लागलें. म्हज्याच भुरग्या खातीर तो जल्माच्या पयलेंच हांवें म्हजो सॅक्रिफायस दिवचो. एका आवय कितलें आपुरबायेचें देणें, कितल्या मायपासाची करणी ही. डॉक्टर, हांव आतां थिरासणेन उलयलीं. म्हज्या भुरग्याक वाचोवचे खातीर हांव हें कॅन्सर सोंसतालीं. येवचे 5 म्हयने हें कॅन्सर म्हज्या जिवांत वाडोवंक हांव दितालीं. म्हाका वखद नाका. म्हज्या गर्भांतल्या बाळशाक कसलेंच अनाहूत येवचें वखद हांव सेवची ना. हांवें म्हज्या भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत तर तुमी कितें तरी करया. तुजो डॅडी म्हाकाच पळयतालो. हांवें ताच्या तोंडाक पळयलें. ताच्या दोळ्यांनी दुखांची रास बरोवन आशिल्ली. तो रडतालो. ताचें काळीज दुखाच्या कोणांत लोळोवन आशिल्लें हांवें देखलें. आमच्या काजरी जिवनांत पयले फावटी हांवें ताचे लागीं विचारिनासतना हो निर्धार घेतिल्लो. हो निर्धार ताका कठोर लागलो जायजय. हें तुवें कितें केलें जेनेट? तो कळवळ्या मदें हुस्कारलो. आतांचें भुरगें न्हय तर तूं सारकें जाल्या उपरांत देव आमकां आनीक भुरगें फावो करतलो. पुता, तुज्या डॅडीच्या ह्या उतरांचो पाड अर्थ करिनाका. बापयक भुरग्याचो मोग उदोवचो ताचो जल्म जाल्या उपरांत, पूण आवयक भुरगीं तिच्या पोटांत वाडटनाच एक संबंदाची साय किर्लाता, मोगाची आंकरे पालयता. दया करून म्हाका माफ कर रिचर्ड. हांव तुज्या डॅडीच्या बुजांचेर तकली दवरून रडलीं. हांवें तुजे लागीं कितेंच विचारिनासतना म्हज्या जिवाचो निर्धार घेतलो. रिचर्ड, म्हाका माफ कर. म्हज्या जिवाचेर घोव जावन आसच्या तुकाय म्हजे तितलेंच हक्क आसा. पूण ह्या बाळान म्हजे सांगाता जिवंक सुरू केलां. ताका हांव होगडूंक शकची ना. एक उतार उडास दवर. जर तर हांव तुका सांडून गेलीं तरी तुजे खातीर एक विशेश दायज पाटी सोडून वेतालीं. आमच्या आमोलीक मोगाची रुजवात, आमचें जिवन, आमचें रगत. डॅडी उलयलो ना. ताका उलोवंक जायनातलें. जॅनेट धाकटेन म्हजे लागीं येवन उलयली. तूं एक व्हरतो सॅक्रिफायस भेटोवंक चिंतलाय. तुज्या भुरग्या खातीर एक विशेश बलिदान. तुमच्या मोगाचो रुपकार हो. पूण मुखले दीस तुमच्या जिवनांत एक कठीण झूज जावंक पावतलें. हें झूज तुमी दोगांयनी सांगाता मेळोन एकामेकाच्या लागशिल्ल्या संबंदान झुजोवंक देव तुमकां कृपा दिवं म्हूण हांव मागतां. आमी तिच्या कुडातावन भायर येतना म्हज्या मोतीन दूख नातिल्लें. बगार एक अव्यक्त रितीचें समाधान भरोवन गेल्लें. जून जावन ऑक्टोबर 1985. हे दीस म्हज्या जिवनांत अती कश्टांचे म्हणयेत. दिसाची हर एक घडी हांव व्हडत्या कश्टांनी जियेतलें. म्हज्या किडणेंत व्हडले बरी वाडोवन येवचें कॅन्सर म्हाका कठिनायेन दग दितलें. थोडे फावटी ती दूख म्हाका सोसूंक जायनातली. हांव रडटालीं तेन्ना धाकटेरनीन सांगिल्ल्या उतरांचो उडास म्हाका येतालो. हें एक झूज तुज्या खातीर, तुका आपणवचे खातीर आनी एका सोजेरा बरी हांव झुजतालीं. हांव सतत सांगता म्हज्या बाळा, ह्या दिसांनी जियोंक म्हाका विशेश कस जातले तरी हांव जियेतलीं तुजे खातीर, तुका संवसाराक बऱ्यान हाडच्या खातीर.
नोव्हेंबर 1985. म्हज्या कश्टांचो निमाणो म्हयनो सुरू जाल्लो. तूं म्हज्या गर्भांत अंतीम हंतार वाडून येतलोय. आतां म्हजें पोट बरेंच व्हड दिसतलें. म्हज्या गर्भांत तूं बारीकसो उडकाणा घालतलोय. त्या तुज्या उडकाण्याच्या हळवळ्या वरवीं म्हज्या पोटांतली दूख आनिकी चड जातली, तरी म्हाका रोडोंक येनातिल्लें. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी उदक भरून सुजोवन आयिल्लो म्हजो जीव आतां चड आनी चड सुजोवंक लागलो. म्हाका सराक चलोवंक कश्ट जावंक लागले. 2 मेटां चलतना तकली घुंवन धरणीचेर आपटल्लें बरी जातालें. हर 2 दिसां एक पावटी म्हाका आस्पत्रेक वचूंक आशिल्लें. अकरेचें स्कॅनिंग जाल्या उपरांत डाक्टरनीन म्हाका कळयलें, तुजे आशे प्रमाणें तुका चेरको जातलो जेनेट. तुजो चेरको भोव बऱ्या स्थितीर आसा. हांव संतोशान पुळकीत जालें, कित्याक तुजें बरेंपण म्हाका संतोश दितलें, मात्र न्हय सर दुखीक आनी कश्टांक विश्राशीं करतलें. नोव्हेंबर 23, 1985. मध्यान उतरतना म्हजे पाटींत आनी तशें पोटा सकयल एकच फारा भरोवन येवंक सुरू जालें. त्या घडये म्हाका विशेश भंय दिसूंक लागलें. तुका जल्म दिवच्यो घडयो लागीं आयल्यो म्हूण म्हाका खात्री जातलें. तुजो डॅडी न्हिदिल्लो. सगळो दीस ऑफिसांत काम करच्या ताका मुस्तपुरासण जातली. तो न्हिदेन घोरेतालो. हांवें ताका उठयलें. गळाय करिनासतना आमी आस्पत्रेक गेल्या. नोव्हेंबर 26, 1985. दनपारांचें 1 वर जाता वरेक हांव वॉर्डांत बेड्डार आशिल्लीं. उपरांत म्हाका बाळंत जावचे कुडाक तांणी व्हेलें. आतां म्हजी कश्ट परमावधेक पाविल्ले. हांव म्हज्या जिवांत आसलें त्राण प्रयोग करून उडयतलीं तुका गर्भांतलो भायर हाडचे खातीर. तुजो डॅडी म्हजे सुवेंच उबो आशिल्लो. 3 वरां जावन 6 मिनटांनी हांव तुका बाळंत जालीं. रगतान बुडिल्ल्या तुका नर्सांनी म्हजे लागीं हाडलो आनी हरद्याचेर दवरलो. तूं फुडफुडीत जावन आशिल्लोय, सोबीत आनी मधूर नेणतो. दोळे तुजे उक्तेच आशिल्ले. वडेक झुजून जिखून आयिल्ल्या धैर्यदयक सोजेरा भाशेन तूं म्हाका दिसलोय. हांव संतोशान रडलीं. तुज्या जिवाचो हुनहुनो स्पर्श म्हज्या जिवाक लागतना म्हज्या कुडींतल्या हर एका शिरांत अपरमीत आनंदाचें वादळ फुटलें. हां पुता, त्या वखदां तुका देखून तुजे संगी थोड्योच घडयो जिवन म्हाका जाल्लो संतोश वर्णूंक असाध्य. थोडींच क्षणां तशीं पाशार जालीं. नर्सांनी येवन तुका म्हजे दोन मेकळो केलो. तांच्या सांगाता उबी आशिल्ले दाक्तेरनीन म्हाका कळयलें, आनी चड वेळ आमी पाड करिना जेनेट, आनी थोड्याच वेळान तुका आमी ऑपरेशन थिएटराक आपोवन व्हरतले तुज्या कॅन्सराच्या चिकित्से खातीर. वेगळा सर, त्या उतराचो अडूक अर्थ म्हाका एकच फारा समजलो. थोड्याच घडयांच्या मधूर आनी रोसाळ मिलना उपरांत म्हजो आनी तुजो वेगळा सर जालो. हांवें तुज्या तोंडार दिश्ट घाली. तुज्या तोंडार कांयच बदलावण नातिल्ली. तुका म्हजे थंय पळोवची सकत नातिल्ली. म्हजें काळीज दुखान भरोवन गेलें. हांव एक कसली निर्भागी आवय म्हूण हांव चिंतूंक लागलीं. जल्म दिल्या उपरांत थोडीं क्षणां सयत तुजी सांगाता करसूंक म्हाका फावो नातिल्लें. ह्या घडये हांव तुजे दोन पयस गेल्या उपरांत म्हज्या जिवाक चिकित्से दिवंक आशिल्ली म्हूण हांव जाणा आशिल्लीं. त्या चिकित्से उपरांत हांव पाटी येना तर, हो वेगळा सर ससनसो जातलो तर. म्हाका नीज जावन रडोंक आयलें आनी हांव रडलीं. त्या वखदा तुका कितें भोगलें कोण जाणा. तूंय एकच फारा रडलोय. नर्सान तुका कुडांतलें भायर व्हेलें. डिसेंबर 25, 1985. आमी तुका विक्टर म्हूण नांव दिलें. एका झुजांत जैत जोडल्या सोजेराचो उडास काडून हें नांव आमी तुका दिलें.
जेजू जल्मल्ल्या दिसा तुका तेंपलांत बटयलें, कित्याक क्रिस्त सोमी तुजे सुवें सदांच आसूं म्हूण आमची आशा जावन आशिल्ली. जानेवारी 12, 1987. हांव आनीकय जीव आशिल्ली. ह्या दिसांनी मरण म्हाका लागीं जातलें वा हांव मरणाक लागीं जातलीं तें हांव नेणा. कॅन्सरान म्हज्या जिवाक नास केल्लें. फाटल्या दिसांनी म्हाका कितल्या नमुन्याची वखदां आनी चिकित्सा दिल्ली तरी म्हज्या जिवान बरोवन गेल्लें कॅन्सर वळये भशेन सोरूनच वेतालें. हर एक दीस हांव भोव कश्टांनी पशार करतालीं. म्हज्या जिवांतले आटाविटे सोसूंक जायनासतना कितलेशे फावटी कळवणून रडतलीं. बेड्डार तावन उठून चलय जायतरी म्हाका नर्सांनी कुमक करी जाय आशिल्ली. दिसाक एक फावटी तुका म्हजे लागीं हाडटले. तूं म्हजे लागीं थोडोसो वेळ आशिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवांतले सर्व कश्ट मायाक जाल्ले बरी म्हाका भोगताले. म्हजे दुखीचो उडास सयत म्हाका येनातलो. तूं म्हजे वेंगेंत आशिल्ल्या वेळार म्हाका जावन सोतो संतोश हांव केदींकच विसरूंक शकची ना. पूण येदोळ वरेक हांवें तुका पानो दिवंक नातिल्लो. जल्म दिल्ल्या आवयक ताच्या भुरग्याक पानो दिवंक ना तर ताचें वर्तें निर्भागपूण हेर खंयचेंय ना. डाक्टरने लागीं हांवें एक फावटी विचारलें, डॉक्टर, एक फावटी म्हज्या भुरग्याक पानो दिवचे भाग म्हाका फावो जायत की? तुज्या भुरग्याचे बऱ्यापणा खातीर आमी हें सर्व करता, तिणें म्हाका जवाब दिली. कित्याक तुज्या रगतांत वीख भरिल्ले बरी वखद बरोवन आसा आनी तें तुज्या भुरग्याक बिलकूल बरें न्ही. पळय पुता, हांव कितली निर्भागी. खंयच्याय भुरग्याक ताच्या आवयचें दूद खावचें भाग आसता, पूण तुका तें फावो जालें. जानेर 17, 1987. आयच्या दिसा तुका म्हजे सरशेन हाडून पाटी व्हेल्या उपरांत एकच वरा म्हज्या हृदयान दूख सुरू उठली. उस्वास बांदिल्ले बरी जावन हांव काय हेच घडये मोरतां कोणना म्हूण म्हाका बगलें. थोड्या वेळान सारकें जातना म्हज्या मुतींत वादळ उठिल्लें आनी थोड्या दिसांनी हांव मरतलीं. तुजे लागीं उलोवंक शकची ना. तूं डॅडी लागीं म्हजे विशयांत विविध सवालां विचारतलोय. त्या सर सवालांक जवाब दिवचे खातीर हांव पेन आनी रितें कागद घेवन फाटलीं घडितां बरोवंक सुरू केलें. म्हजे जिवनाचें चक्र ह्या रित्या कागदाचेर उतरांनी पिंजरोवंक लागलीं. रित्या कागदाचेर उतरां बरोवन येतलीं. जानेर 22, 1987. म्हजे अकरेचे दीस लागीं आयले म्हूण हांव जाणां. आयच्या दिसा चक्राची गणितां बरोवन हांव संपयतां, कित्याक ह्या फुडें चड दीस वाचना म्हूण हांव जाणां. म्हजे हात थरथरतात, म्हजो जीव कठिणायेन कामता. मतींत आनीकय मुखारसून बरोवंक आशा आसा तरी कूड अस्कत जाल्या. आतां तुका आदेवस म्हणचो वेळ आयला. हांव तुका आदेवस म्हणटां. तुका म्हज्या बाळा विक्टर, 20 वर्सांच्या जल्मा दिसा हें चक्र तुजे मुखार उबें जातलें. डॅडीक हांवें तशें सांगलां. ह्या वेळार म्हजें काळीज फुटून आयिल्लें बरी जाता. तुका म्हज्या मोगाच्या पुताक आदेवस म्हणचे विशेष कश्टांचे तरी विधीचे कुशे प्रमाणें आमी एकामेकांतावन पयस वच जायस जालां. आदेवस तुका म्हज्या भुरग्या विक्टर. तुजी निर्भागी मम्मी. विक्टरान पत्र वाचून आखेर केलें. रित्या कागदाचेर बरोवन गेल्लीं उतरां ताच्या मतींत वादळ हाडूंक शकलीं. आवयचो मोग आनी त्याग ताका अर्थ जालो. आवयचें यज्ञाचें बलिदान ताणें देखलें. रिचर्डान पुताक देखलें. विक्टर खळमीत नासतना रडतालो. तेन्ना मळबार रास पडिल्ल्या काळ्या मोडांनी पावसाच्यो शणयो वंपूंक सुरू केल्यो. देव बरें करूं.